गुड आफ्टरनून. माझें नाव ॲश्ली लोबो. हांव प्रेजिडंट सिरोला कोंबलेचो. म्हाज्या बरोबर आहा आमचो एटर्नी पीटर मार्टिन्स, ट्रेजरर गोविंदराज तनावडे, सबस्टिट्यूट प्रेजिडंट एलेक्स परेरा. आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो एकूच हेतू आहा की 2 दीस आदीं त्राजन डिमेलोन व्हिडिओ व्हायरल केला की आमी सिरोला कोंबलेचीन फ्रॉड केला म्हणून. ते पेपरांचेर येयल्लें हें क्लॅरिफिकेशन दिवपाक आमी हेचे प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. ते उलयता आसतना ते उलयताले की पर्वरी गोवा वेलफेअर ट्रस्टाक जागो इल्लिगली दिल्लो म्हणून. आमी इल्लिगली कांयच दिवंक ना. आमी एज पर प्रोसिजर गेल्ल्या फ्रॉम स्टार्टींग. तुमकां सांगता पळय, जनरल बॉडी फर्स्ट घेतल्या 6/8/2023 आनी ते जनरल बॉडीन प्लॉट इन्स्टिट्यूशनल मार्क करचो म्हणून रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. तेज्या उपरांत मागीर परतून मॅनेजींग कमिटीन घातलां. मॅनेजींग कमिटीन घेवन मागीर आमी 13 सप्टेंबरान आमी रिक्वेस्ट धाडला फॉर पब्लिकेशन एडमिनिस्ट्रेटराक. त्या प्रमाणे मागीर एडमिनिस्ट्रेटरान मागीर पब्लिकेशन केलां. रूल 12 काडला. रूल 12 काडून मागीर रूल 12 काडला 3 ऑक्टोबर 2024. आनी तेज्या उपरांत मागीर रूल 12 इज इनवायटींग एप्लिकेशन फॉर दॅट प्लॉट, इन्स्टिट्यूशनल प्लॉट. ते एडमिनिस्ट्रेटरान केल्लें आहा. ते जावन तो मागीर 23rd आमकां एप्लिकेशन येयल्लें की कोणेन रिक्वेस्ट केल्लो तांकां प्लॉट अलॉट करचो म्हणून. त्या प्रमाणे आमी तें फूल प्रोसेस हे करून आमी एडमिनिस्ट्रेटराक धाडला 23rd ऑक्टोबर. देवर 20 days मोदेगात आहले. 3rd till the 23rd कोणेंच एप्लिकेशन घालूं नासलें. तें एकूच एप्लिकेशन येयल्लें फॉर दॅट पर्टिक्युलर प्लॉट आनी तें आमी मागीर एडमिनिस्ट्रेटराक फॉर्वर्ड केल्लें. एडमिनिस्ट्रेटरान मागीर तें स्क्रुटिनी केल्या आनी मागीर ते मागीर आर्टिकल 330 काडलां एडमिनिस्ट्रेटरान. ऑन द 1st November आर्टिकल 330 घातला. आनी तेज्या उपरांत मागीर परतून 7 दिसांनी परतून सेकेंड टायम येता आर्टिकल 330. कोणाचें ऑब्जेक्शन आहा पळय तेका. सो दॅट इज ऑल टुगेदर लायक अरावंड 37 days आसता तिजोर पब्लिकेशन येयल्या उपरांत की कोणाचें ऑब्जेक्शन आहा पळय तितूर ऑब्जेक्शनां येता पळय ती तेजी ऑब्जेक्शन कितें आसता ती सगळीं क्लॅरिफाय करता एडमिनिस्ट्रेटर. तेजोर एडमिनिस्ट्रेटरान कोणाची ऑब्जेक्शनां म्हाका दिसता 5 कितें तरी ऑब्जेक्शनां येयल्लीं. ती एडमिनिस्ट्रेटरान तिजोर हियरींग घेतलां, नोटिसी काडल्या, हियरिंगाय घेतल्या तेंची आनी डिस्पोज केल्या सगळीं ऑब्जेक्शनां. आनी तेज्या उपरांत मागीर एडमिनिस्ट्रेटरान फायल आमकां कुंबले धाडल्या फॉर जनरल बॉडी. 22nd June आमी जनरल बॉडी घेतल्या ह्याच फायलीचेर. हे जनरल बॉडीक उणेंत ते उणें 100 लोक आहले. तितून एक 3-4 जाण आहले तेंच्यांनी ऑब्जेक्शनां घातलेलीं. आमी तेंची ऑब्जेक्शनां नोटूय केल्लीं. आनी म्हाका दिसता तेच मनीस जे पळय एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसरान ऑब्जेक्शनां घातलेलीं तेच मनीस येवन हांगासर ऑब्जेक्शन करताले. पूण सगळ्या गांवकारांनी तेन्ना तेंची ती ऑब्जेक्शनां तेंची घेवची न्हू म्हणून घेतल्या आनी तें पास करून ती फायल पास करची म्हणून आनी परतून एडमिनिस्ट्रेटर घालचें म्हणून हें रेजोल्युशन घेतलेलें आहा. इट इज सगळें आतां जनरल बॉडीन की गांवकार डिसायड करता बाबा प्लॉट दिवचो की ना दिवचो पळय तो. आनी हे जनरल बॉडीन उणें ते उणें 100 लोक आहले. आनी 100 लोक तितूंतले फकत 4 जाण सोडची जाल्यार उरलेल्या सगळ्यांनी सांगलां की बाबा फायल पास करात आनी एडमिनिस्ट्रेटराक धाडात फॉर फर्दर प्रोसेस. तेज्या उपरांत मागीर जेन्ना आमी एडमिनिस्ट्रेटराक फायल धाडल्या तितूंतल्यान मागीर एडमिनिस्ट्रेटर मागीर आर्टिकल 325 इन्स्पेक्शन काडटा. एडमिनिस्ट्रेटरान इन्स्पेक्शन काडलां अंडर 325. इन्स्पेक्शन जालां, डिमार्केशन सगळे पॉयंट्स चॅक केल्या आनी फायल मागीर परतून एडमिनिस्ट्रेटराक गेल्या आनी आतां फायल थिचोरूच आहा. आमी हिचोरूच वायोलेशन करूंकूच ना. वी आर गॉन एज पर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 2017 नोटिफिकेशन येयला. तेंचो प्रोसेस आहा हो करचो पळय तो एज पर दॅट आमी सामकें त्याच रुला प्रमाणे तेणी पळय फ्रेम केल्या त्याच हेज्या प्रमाणे आमी गेल्ल्या. आमी कांयच वायोलेशन करूं ना. आनी हांव नबा ते त्राजन कित्याक लागून तेजो कितें इंट्रस्ट आहा पळय हें सगळें बेश्टें हें करपाक. आनी सेकेंड तुमकां सांगूं सोदता तो पळय म्हणटा तेज्या हितून तेणें सांगलां की तो म्हणटा की प्लॉट फकत जानेवारीन वेकेट करचे पडटा कुंबलेचें. पूण हांव त्राजनाक सांगूंक सोदतां की 1998 एडमिनिस्ट्रेटर आहलो आल्बिन डिसोजा. तेन्ना तेणें हें केल्लें की सिरोला कोंबली जातीन आख्खे वर्सभर
प्लॉट वेकेट करपाक जाय, कित्याक सेल्लो कंपनी व्हडली जागे तेंचे तेन्ना खूब आसले, तेका लागून हे 1998च्यान हे चालूच आहा की एवरी थ्रू आउट द इयर आमी प्लॉट वेकेट करूंक शकता. थर्ड ते म्हणटा की नो एप्लिकेशन रिसीव्ड बाय द पळय एप्लिकेशन आमकां एकूच येयल्लें 3 तारखेर आमी हें घातलां गॅजेटीर घातलां 3 तारखेर आमकां 23rd पासून आमकां कोणाचेर एप्लिकेशन येवंक ना. आमकां एकूच एप्लिकेशन येयलें तेंचेर. जोरी तर एका इतलो इंट्रस्ट आसलो एप्लाय जाल्यार तेंच्यांनी करूंक जाल्लें एप्लाय. आमी कोणाक आडांक ना. आमी एज पर कोड जेन्ना आमकां एप्लिकेशन येयलां आमी एप्लिकेशन चॅक केलां आनी आमी फर्दर प्रोसेस एज पर द कोड आनी एज पर द रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट 2017चे नोटिफिकेशन येयलें त्या प्रमाणे आमी प्रोसेस फायल फुडें व्हेल्या. ते राजन डिमेलो म्हणटालो की 179/0 आनी 179/1 तेजेर तो उलयतालो. पूण ताका सांगूंक सोदता की 179/0 एंड 179/1 इज वन एंड द सेम. एरिया इज द सेम. सब डिविजन प्लॅन पळय आमी हे अप्रूव करून हाडला थ्रू TCP तेजेरूय सेम आहा. तेजर कांयच चेंजीस ना. इट वॉज द ओल्ड सब डिविजन ते आमी रिवायज केला आनी ते पळय हिजर आमी ते इंस्टिट्युशनल प्लॉट केला. नथींग हॅज चेंज ऑन 114 फॉर्म. द एरिया इज द सेम. एवरीथींग इज द सेम. It is just that these people are trying to show something else to the people which is completely wrong. तुम्ही पळयतात GNH. वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है. ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए. तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक. अभी तो आते ही बोलेगा ना कहाँ है मेरे पकोड़े. आ गया मेरा रिजवान. तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले. और ये लो तुम्हारे पकोड़े. मेरी तरफ से बिरयानी. ये तुम्हारी फेवरेट खीर. स्वाद का कोई धर्म नहीं होता. पंचामृत, भारत की पहचान. घर घर में पंचामृत.